या थोड्या वेळामध्ये सर ॲज अ सभापती तुम्ही लास्ट टाइम आला नाही तुम्ही काय ॲज अ सभापती किती म्हणून आणि एक वरच्यान दुःख दिसता कारण म्हजो हांवें ठरयिल्लें की 5 वर्सांचो कालखंड हांव पूर्ण करतलो आनी तें ठरोवनूच हांव विधानसभेत भितर सरिलो आनी अत्यंत म्हणजे त्या पोस्टाक एक मान सन्मान गरिमा दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या वेळार अथक प्रयत्न केलो आनी सभापतीन म्हाकाय म्हणजे विधानसभा आनी विधानसभेक भायर सुद्दां जे आसा जनसामान्यामध्ये म्हजी एक इमेज जी आसा न्ही म्हणजे खूब उंची वाडयली आनी म्हाका दिसतालें की हांव अशें 5 वर्सां उरतलो पूण पार्टीचो आदेश की एक संघटनात्मक कार्यकर्तो म्हणजे केन्ना केन्ना जे बरे गूण आसता पळय आसा न्ही ते पार्टीक जाय आसता न्ही फुडले सरकारांतल्यान फुडली वतल्यो जाय त्या खातीर म्हणजे दोनूय गजाली म्हाजे अत्यंत म्हत्वाच्यो म्हणजे हांवें एक स्वताचो मान सन्मान इमेज जी वाडयल्ली आसा ती आनी ताजी दखल पार्टीन म्हणजे एक संघटनात्मक दृश्टिकोनांतल्यान रमेश वखदां आमकां जाय म्हणून परत एकदां म्हणजे विधानसभेचो अध्यक्ष नासतना पक्षाचें काम करपाक शकनाशिल्लो त्यामुळे 2027चे इलेक्शनाची इलेक्शन धरून जे आसा पार्टीन ही जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली आसा आनी हांव त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव समाधानी की म्हज्या गुणाची म्हणजे सगळ्या तरेन दखल पक्ष घेता आनी हांवें ठरयिल्लें आसा की पक्षाक समाजाक आनी दिवपाचें. सर कितें अशें डिफिकल्टीज बीन अशें तुमकां कितें फेस जाल्यो तुमच्या टेन्युअरान आनी कितें अशें तुमकां स्मुथनेस अशें मेळ्ळी का? म्हाका डिफिकल्टी खंयचीच डिफिकल्टी आयली ना म्हणजे हांवें तर तें आसा न्ही 3-3.5 वर्सांचें पद अत्यंत बुशयलें म्हणटात म्हणजे त्यामुळे विरोधकांनी म्हणजे विरोधी पक्षाचे आमदार आसा त्याय लोकांनी म्हाका मान दिलो आमचे सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यमंत्री उमेदवार आसा न्ही ताणें तितलें कॉपरेशन केलें आनी ताजे भायर पब्लिकेन जर आसा न्ही एज ए सभापती म्हणून आसा न्ही म्हाका खूब मोठे उचलून धरलो आनी ताचो गर्व अभिमान म्हाका आसा. तर तुमच्या कार्यकर्त्यां मदीं कितें आतां उत्सुकता कितें आहा? नाही कार्यकर्ता म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्यांक पयलीं दिसतालें की हांव मंत्री जावपाक जाय अशें दिसतालें नंतरच्या काळान ज्या तरेन हांवें स्पिकर पोस्ट वर व्हेलो नंतरच्या काळान कार्यकर्ते म्हणजे मंत्रीपदापेक्षा सुद्दां स्पिकर पोस्ट आमी काम करूं शकता हे कार्यकर्त्यांक लक्षांत घालें त्यामुळे म्हजो खंयचोच कार्यकर्तो मध्यंतरी काळांत मंत्रीपद जाय अशें केन्नाच सांगलें ना पूण आज ती पक्षान एक परत एकदां जबाबदारी म्हणजे संघटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान 2027च्या इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी पक्षान दिल्ली जबाबदारी सवाळपणी करपाक जाय कारण पक्षाच्या वेळेला आमी कोणूच ना मिनिस्ट्री मेळटली तर तुमची सांगला तुमकां खंयची मेळटली मिनिस्ट्री फाल्यां जातली फाल्यां करतलें आज अपेक्षा कितें आशिल्ली? अपेक्षा म्हजी कांयच ना हांव आतां पर्यंत जे आसा न्ही ज्यो पार्टीन म्हज्यो जबाबदारी दिल्यो त्यो जबाबदारी हांव पार पाडत आसलो हाज्या फुड्यान वेगवेगळ्यो जबाबदारी थँक्यू सर. थँक्यू सर.